समोर सर्व यामी एकठांय जाल्या भक्ती नामी मोहना उता हे ऐकून आमकां समर्पून पोळी द्या बलिदाना या काव्यास एकाच ताळ्यान उल्हासून प्रिय देवा गीता गाया आमी अर्गा दिल्या ताणे केल्या सरोकारा या गाया एकाच ताळ्यान उल्हासून प्रिय देवा गीता गाया आमी अर्गा दिल्या ताणे केल्या सरोकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं मोगाळ भावान आनी भयणीनो देवाची काकुळत आमकां मेळटा तेन्ना आमची परिस्थिती कितली कठीण आसा तरी आमची परिस्थिती कितल्या देदेस्परान भरलेली आसा तरी देवाचे काकुळतीन ती सगळी परिस्थिती नितळ जाता नायेन गांवचे विधव स्त्रियेची परिस्थिती तिच्या एकल्याच पुताच्या मरणा वरवीं कश्टांची जाल्ली देदेस्पराची जाल्ली आनी जेन्ना जेजूची काकुळत तिका मेळटा जेजूची दिश्ट तिचेर पडटा तिची ती कश्टांची परिस्थिती पयस वेता आनी तिचो बरवोसो जावन आसलेलो तिचो एकलोच पूत तो जिवंत जाता आनी तिका आधार दिता देवाची काकुळत सांत आंतोनीचे विनोणे मुखांत्र आमी भरपूर अनुभव केल्ले आसा जायत्या जाणांनी तांचो अनुभव आमचे लागीं वांटून घेतलेलो आसा देवाचे काकुळती वरवीं तांच्या जिविताची परिस्थिती कशी बदलली म्हळ्यार ते साक्ष जावन आसात आमच्याय जिवितान देवाच्या काकुळती वरवीं जाल्लें बरेंपण वर्तें आनी आयच्या दिसा तेच काकुळतीचेर विश्वास दवरून सांत आंतोनीचे विनवणेचो आधार घेवन बापा तुजे काकुळतीन आमची परिस्थिती ती बरी कर म्हणून आमी मागता आसतना ते देवाचे काकुळतीन खंडीत जावन मगाळ भावानो आनी भयणीनो त्या कश्टांचे परिस्थितींत तावन आमी भायर येता आनी आमचें जिवीत खंडीत बरें जाता असल्या भावार्थान हे मिसाचें बलिदान मागता आसतना देवाची भरपूर काकुळत आमकां जण एकल्याक मेळच्याक आनी प्रत्येक जावन जी कश्टांत आसात जी पिडेंत आसात कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा तांकां ती मेळोवन दी म्हणून आमी मागया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावन आनी भयणीनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच आंवकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थन मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं आमेन.
काकुट सोमिया काकुट महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इस्तान संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पोत वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासना तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तो संसाराचे पाप काटा आमची काकुट तूं बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थूया सर्वेस्परा सस्नांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कर्या बावरताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तिरासरो करून दिलोय ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना सां पावलून तिमोतीक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो ही एक सांगणी करी जो कोण धर्माध्यक्ष जावंक सोदता तो उत्तम कामाक आशेता देखून एक धर्माध्यक्ष जाय जे निर्दोशी आपले एकलेच पतीन एक विश्वासी रावता तो हळत सांबाळटलो शानो गनेस्त हेरांक स्वागत करतलो आनी निपूण शिक्षक तो बेबदो आनी हरामी जाय नये बगार न्याय झगडीं चुकोवन सादो आनी समाधानी ताणे जायचे दुडवाक लबदलोय तो जाय नये आपलें घरदार बऱ्या तरान सांबाळटलो आनी आपल्या भुरग्यां तावन विधेयपण घेतलो मान मर्याद सांबाळटलो तसलो तो जायचे जर एक मनीस आपलेंच कुटुंब बरेपणी सांबाळूंक शकना तर तो पविसभेची जतन कसो घेतलो तो आयल्या वरस क्रिस्तांव जाल्लो तसलो जावंक नजो कित्याक तो गर्वान भरून देंवसरान मानून घेतलेले शिक्षक पात्र जायत तितलेंच न्ही बऱ्या मर्यादिसो म्हणून अक्रिस्तांवां मदें नांव वेल्लो तो जायचे नांतर तो आपाकिर्तीक पात्र जायत आनी शेकी देंवसराच्या पासांत सांपण पडात हेच परी सभेचे सेवक बरे सालीचे आनी उक्त्या मनाचे जायचे तांणी लेखवर्थ पियोन्याक जावं दुडवाच्या आशेक जावं लबदले जाय नये नितळ अंतस्करणान बावट्टाचे गूट सांबाळून धरतले तसले ते जायचे तांकां पयलें व्हरून पळयचे तोवळ तांच्या सालीन ते आक्षेपावीन म्हूण कळून आयल्यार मात तांकां सेवक म्हूण नेमाक करयेत तांच्यो बायलो सयत मर्यादवंत जायचे कबरळी जायनासता हळत सांबाळटलीं आनी सर संगतींनी विश्वास म्हूण
तांणी दाखयसय. एक सेवकान एकले स्त्रियेचो पती जायसय, आपलें घरदार आनी आपल्या भुरग्या बाळांक बरें करून सांबाळूंक शकतलो ताणें जायसय. अशें सेवक जावन खरी सेवा करतले आपणाकच एक बरें स्थान आनी जेजू क्रिस्ता विशान धैर्यान उलोवचें हक जोडूंक पावतले. देवाचें उतार हें. देवाचे हुडुपकार.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी जेजू नाईन नांवांच्या एक शहराक गेलो. ताचे शिस आनी व्हड एक लोकां जोमय ताचे सांगाता गेलो. शहराच्या दारवाट्या सरशीं पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत, ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जोमो तिजे सांगाता आसलो. सोम्यान तिका पळयतच ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें. रडनाका म्हणालो तो तिका. आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो. कांबेली थंयच उबे रावले. तवळ जेजून म्हणलें, तरणाट्या हांव तुका सांगता, उठ. तवळ मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताचे आवय अधीन केलो. सोमेस्तां भियेलीं आनी देवाची स्तुती करन म्हणालीं, व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशांतली ही खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचें उतर हें. क्रिस्तांतें म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजूची काकुळत आमकां मेळटा तेन्ना हांवें येदोळूच प्रस्तावनांत सांगलें, आमची परिस्थिती कितली गंभीर आसूं, कितली देदेस्परान भरलेली आसूं, ती परिस्थिती नितळ जाता, निर्मळ जाता. ती जावन आसा देवाचे काकुळतीची सकत. तो जावन आसा देवाचो अधिकार. आनी आयची शुभ वार्ता ह्या जेजूच्या अधिकारा विशांत आनी काकुळती विशांत नियाळ करूंक आमकां आपोवणें दिता. आनी ही काकुळत सालत्या जिवितांत आमी कशी अनुभव करयेत म्हळ्या विशांत आमकां शिकोवन दिता. हे सुवार्तेंत आमी पळयलें, नायन गांवचे ते विधव स्त्रियेची स्थिती एका रितीन दुखाची जाल्ली, देदेस्परान भरलेली जाल्ली. सगळें जालें, अखेर जालें, आनी कितेंच बरें वचोन ना म्हणल्यार ते स्थितेक वचोन ती परिस्थिती पावल्ली. वय कित्याक तिका आधार जावन आसलेलो तिजो एकलोच पूत तो मरण पावल्लो. सुवार्त आमकां सांगता तिजो पती पयल्याच मरण पावलेलो, कित्याक ती एक विधव जावन आसली आनी असली परिस्थिती. आनी कितें जाता त्याच वेळार म्हळ्यार बरी जांपरून देवाची ती मांडावळ आसली. जेजूचे दिश्टेक तिची परिस्थिती पडटा, तिची परिस्थिती जेजूक कळटा. आनी जेजू कितें करता, ताचे काकुळतीन, ताच्या अधिकारान तो त्या मेल्ल्या ते विधव स्त्रियेच्या पुताक जिवंत उठयता आनी तिका परत पाटें दिता. पळया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, एकच साणें खंय तावन खंय, खंयचे परिस्थिती तावन आनी खंयचे परिस्थितीक. पळया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवाची काकुळत, देवाची दया आमकां मेळटा आसतना आमची परिस्थिती बदलूंक
वेळाची गरजत ना. हांवें एक घडीत हाच्या आदीं तुमकां सांगलें, आज मस्त जण आसा म्हणून परत हें सांगता. आदल्या फावटी म्हाका एकलो मेळूंक आयिल्लो. कितेंगी एक एक्सिडेंट ताच्या जिवितांत जाल्लें आनी तें एक्सिडेंटा उपरांत चिकित्सकान गेल्या उपरांत एक समस्या ताचें तें उरलो. तो कितेंगी म्हळ्यार ताका हात वयरस करूंक जायनासलो. जावं परून शर्ट घालूंक, जावं परून न्हावंक, जावं परून हेर काम करूंक ताका भारी कश्ट जातेले. डॉक्टरांनी सर्जरी करीसे म्हणून सांगिल्ली, पूण तो सर्जरीक वचूंक भियेलो. कित्याक म्हळ्यार डॉक्टरान सांगलें सर्जरी केल्या उपरांत ती कांय सारकें जाता म्हणून आमकां सांगूंक जायना. देखून ताणें देवाच्या काकुळतीचो आसरो घेतलो आनी काकुळत प्रमुख जावन सांत आंतोनीचे विनवणेन ताणें मागोवंक चिंतलें आनी त्या देखून तो पोंशेताक आयिल्लो. ताच्या आनी एकल्या हिंदू भावाक आपूण घेवन तो आयिल्लो आनी तो म्हणटा, आपूण मागून आसता आसतना कोणेय म्हाका फाटल्यान आपडलेल्या बरें जालें. हांवें चिंतलें म्हज्या सांगात आयिल्ल्यानच म्हाका आपडलें म्हणून. पूण हांव कोणें आपडलेलें म्हणून दोळे उक्ते करून पळयता आसतना म्हज्या फाटल्यान कोणीय नासलो. म्हज्या सांगात आयिल्लो मनीस थंयसर पयस बसून आसलो. ताचे उपरांत आमी मागणें केलें आनी आमी घरा गेले. हांव आनी घरा वचून शर्ट काडूंक प्रयत्न करता आसतना आपापीच ताजो हात वयर गेलो आनी ताका ताचें शर्ट काडूंक जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, केदाळा देवाचे काकुळतीचेर तुजो भावार्थ विश्वास बरवसून दवरताय, ते देवाचे काकुळतीन तुजी परिस्थिती बदलूंक कितेंच वेळ ना. पूण ती काकुळत आमकां मेळाजे जाल्यार आमी कितें करूंक आसा तें आमी समजून घेवचें भोव गरजेचें. आयचे सुवार्थेंतलें वाचप आमकां आनी 2 विधवींचो उगडास हाडटा आनी 2 विधवींच्या पुतांचो उगडास हाडटा. ती कोण? आमी पळयता पयल्यान पयलें रायांचो पयलो पुस्तक आमी काडलो जाल्यार अध्याय 17 वाक्य 22. थंयसर आमी पळयता जाफेताची एक विधव आनी ती प्रवाद्याक एलियाक कितें करता गे म्हळ्यार भाकरी भाजून दिता. एलियाक दिवंक तिच्या लागीं कांयच नासलें. ती म्हणा लागली, आसचें इतलें मात्र हांव आनी म्हजो पूत कातेले हांव आनी मरतेले हांव. एलिया म्हणटा, देवाचेर बाबार्थ दवर. तुजे बरणी खाली जावचें ना, पीठ खाली जावचें ना, तेल खाली जावचें ना. देवाचेर बाबार्थ दवर. देवाचेर बाबार्थ दवरता आनी तिच्या इतल्या कश्टांचे परिस्थितीन ती एलिया थंय ती काकुळत दाखयता. एलिया थंय ती काकुळत दाखयता. आनी उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत कितें जाता की म्हळ्यार तिजो पूत मरता. आनी ती एलिया लागीं म्हणटा, कित्या खातीर अशें जालें? तोवळ एलिया कितें करता, मेल्ल्या त्या पुताच्या कुडाक वेता आनी थंयसर तो सर्वेस्परा लागीं मागता. तो म्हणटा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, ह्या भुरग्या थंय जीव फाटी येसो कर. आनी कितें जाता? जीव फाटी येता. ते विधव स्त्रियेक तिजो पूत परत फाटी मेळटा. पळय म्हाका बाबांनो आनी भयणीनो, हांगासर कितें जालें गे म्हळ्यार ते स्त्रियेन
त्याच्या कष्टामध्ये देवाचेर बावार्थ दवरून देवाच्या सक्तेचेर बावार्थ दवरून एलियाक तिचे ते असलेल्यांतले दिलें. एलिया ते तिने काकुळत दाखयली आनी हे तिचे काकुळतीचो फळ जावन देवाची काकुळत तिका फावो जाली. दुसरें घडीत आमी पळयता एलिशा प्रवाद्याच्या जिवितांत जाल्लें तें घडीत. आनी हें घडीत आमकां रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. 4व्या वस्वरांत 32 आनी 37 वळ. थंयसर आमी हेंच पळयता एलिशा आनी शुनेमांची ती स्त्री. ती शुनेमांची स्त्री कितें पळयता, एलिशाक तांच्या घरा भोवारी पळयता आनी ती चिंता वो जावन आसा देवाचो मनीस. त्या देखून ती कितें करता, तिच्या वयल्या कुडांत एलिशा खातीर एक मेज मांडटा, उदक दवरता आनी ताका कितें सगळें जाय ती मांडावळ घालता. एक रितीन मगाळ भवन आनी बेनिनो ही स्त्री कितें करता की म्हळ्यार एलिशा प्रभात तें काकूळ दाखयता, मोग दाखयता, सत्कार ताचो करता आनी उपरांत ती तशेंच जाता. ते विधव स्त्री असोय पूत मरता आनी मेल्या उपरांत ताका कळटा हो एक देवाचो मनीस आसा म्हणून. आनी त्या देवाच्या मनशाक एलिशाक तो आपयता आनी एलिशा येता आनी त्या पुताक जेवण करता. हांगासर कितें जालें, ही काकुळत देवा तावन तिका मेळच्या फुडें पयलें ते स्त्रियेन एलिशा तें देवाच्या मनशा तें व्हड काकुळत दाखयली, सत्कार दाखयलो, मोग दाखयलो, उपदेश आसलो देवाचो. तुज्या गांवांत असलेल्या परगाव्यांचे तूं तिरस्कार करिनाका. कित्याक की म्हळ्यार एका काळार तुवें परगावी जावन आसलोय इजिप्तांत, ताच्या उपरांत त्या बसयलेल्या गांवांत आनी तुका हांवें रक्षण दिलें आनी त्या देखून तुज्या गांवांत आसलेल्या त्या परगाव्यांक तुवें रक्षण दी, तांचे तुवें काकुळत दाखय. आनी ते स्त्रियेन ती काकुळत दाखयली आनी ते काकुळतीक लागून देवाची काकूळ तिका मेळ्ळी. मगळ भावांनो आनी भयणीनो, देवाच्या काकुळतेन आमी बराजे जाल्यार एकच एक कंडिशन हेंच, आमी देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन, देवाच्या वर्त्यापणाचेर पातयेवन देव म्हाका उणें करचो ना, देव म्हाका सांडिचो ना, देव म्हाका लजेक घालचो ना, देव म्हाका निसरण पडोवंक दिवचो ना. तो म्हजे हात धरतलो, तो म्हाका सांबाळटलो, तो म्हाका आपोवन व्हरतलो, तो म्हजो गवळी जातलो. त्या देखून हांव भियेना. त्या देखून कोणाक काकुळत दाखोवंक आसा, कोणाक बोगसाणें दिवंक आसा, कोणा तें दया दाखोवंक आसा, कोणा विशांत एक उतर बरें उलोवंक आसा, तें सगळें हांव करतलो. आनी एकल्यात म्हाका काकुळत मेळ्ळो ना जाल्यार, आनी एकलो म्हजेर रागार आसा जाल्यार, आनी एकल्यान म्हाका नस्त केला जाल्यार, आनी एकल्यान म्हजें नांव पाठ केलां जाल्यार, आनी एकल्यात हांव एक तिरकुटाचो उपकार म्हाका मेळ्ळो ना जाल्यार, त्या देवाचेर हांव विश्वास दवरतां, त्या देवाचेर हांव पातयेतां आनी हें सगळें हांव बरेंच करतां. तो व्हड मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देवाची व्हड काकुळत तुमकां मेळटली. देवाच्या व्हड काकुळतीक तुमी पात्र जातल्यात. त्या देखून आमकां जेजून सांगलेलें आसा, जसो सर्गेचो बाप दयाळ गे तशेंच तुमी जाया दयाळ. काकुळत दाखया बापा बरी. आमच्या आराधना वेळार आमी नियाळ केलो, वय देवाचो मोग अपरिमीत, आनी त्या अपरिमीत मोगाक आमी पात्र जायचे जाल्यार आमचोय मोग ताका सरी जावचें बरें आसूंक जाय. हांवें म्हळें देव आमची पातकां अस्तंत कितले पयस आसा उदें दिता तितलें पयस उडयता. तशें म्हणटा आसतना आमी पेल्याची पातकां तितलेंच पयस उडोवंक उदारपण दाखयता तेन्ना देवी आमचें तें उदार जाता. तर मगळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा ही शुभ वार्ता नियाळ करता आसतना
देवाचो मोग आमकां सगळ्यांक आसा म्हणलें तें आमी खात्री करून घेवया. ताचेर दुबाव ना. पूण तो मोग मोगाळ बाबान आनी भयणीनो आमकां मेळत जाल्यार आमी देवा बरी दया दाखोवंक आसा. देवान आमचें तें कितली काकुळट दाखोवंक दाखय जाय म्हणून हांवें आशेतां गे तितलीच काकुळट आमी हेरांक दाखोवंक आसा. तर काकुळटीची आमी जावया, मोगान भरलेली आमी जावया, दयेन भरलेली आमी जावया आनी त्या देवाचे व्हड काकुळटीक, त्या देवाच्या व्हड मोगाक आमी पात्र जावया. हे दिशेन एक काकुळटीचें मोगाचें काळीज आनी मन आमचें तें आसा कर म्हणून हे मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना आमी मागया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देव आमचो काकुळटीचो बाप आमची मागणी तो आयकता. ताची काकुळट अपरिमीत. हर एकल्यांचेर ताची काकुळट मागतेल्यांचेर, ताच्या वाटांनी चलतेल्यांचेर ताची काकुळट व्हड मापान तो दाखोवन तांकां कस्तां तावन वाटयता. ह्या भावार्थान आमची मागणी आतां देवा समोर आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, पोय सभा सोलन वरच्या आनी पोय सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गोळी बापा, याजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार, अनित, अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्याच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरणा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी संवसारी आनी लौकीक संगतेक बुलोवन तांची जीण ओगडायनाशें बगार तुज्या पुता जेजूच्या स्वर्तेच्या स्पिरितान तांची जीण रुपीत कर. सर्गीचें राज स्थापन करूंक तांकां कृपानी बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ संत अंतोनीच्या भक्तिकांचे तुजे दिश्ट दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां, तांचे कर्त आनी बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक ती आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कुश्टूंच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडेशिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीने आदार दिल्लेल्यांचेर आनी उदारमनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां 100 वांट्यांनी पाटीन दी. फुडें जावं कशी सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कसकी गरजां पासत मौनपणी थोडो वेळ मागया. आनी कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगिल्लें आसा तांच्याय गरजांचो उगडास काण तांचे पासत प्रार्थना करया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता मुखांत्र नायन गांवचे विधव स्त्रियेचेर दाखयलेली ती काकुळट हांगासर तुजे समोर तांचेय कश्ट, तांचेय दूख हाडून आयलेल्या आनी तुजे तावन मात्र तांकां विशय मेळटा म्हळ्यार भावार्थान आसलेल्या ह्या भावंडांकी लाभय म्हणून आमी मागता. हे तुजे काकुळटीन तांच्या सर कश्टांतावन, पिडेतावन, दुखेतावन तांकां सुटका मेळोवन दी आनी तुज्या मोगाचो विशेष अनुभव तांचे चलते जिणेंत तांकां जावं दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. Sweet God,
मोगाळ बापा स्वीकार कर स्वीकार कर काणीक मोगाची आमचे कृपे शिव दैविक देणी सगळींची स्वीकार कर काणीक मोगाची आमचे कृपे शिव दैविक देणी सर्गीचे म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पळय सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्व पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोवन ससनाचे सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताचे शिकोवन आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. तळपारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय पूण सर्गी तुका जय पूण सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय पूण सर्गी तुका जय पूण सर्गी तुका जय पूण सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोन्या जेजू तुझी मारत आमी समरंता तुझी पुन्हा जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्या सोन्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिते मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव पार मुरये देवाचे मे संगाती भगवंत जुजे तिजो पती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराचे आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजभर सुलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकुट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमका शांती दी आमका शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती निजावन सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शिस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रितीमोगाच्या कारणांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेनांच्या ह्या दिसा आमी तुज्या लागीं विश्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत. सुमार 400 वर्सांची चरित्र आसच्या ह्या पुण्यशताक येवच्या भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार आनी विंचणार आशिर्वादां मेळूनच आसात. आयच्या दिसा ह्या पुण्यशताक येवन सांताची ससाय मागल्या तुमच्या जिवितांत ताचे ससायाच्या आदारान तुमी सोदून आयिल्लो आदार तुमकां देवातावन व्हड मापान मेळोवन दी म्हणून आयच्या दिसा हांवें मागलां आनी उपरांत म्हज्या मागण्यांत तुमचो उडास हांव दवरून तुमच्या पासत मागतलो म्हणून म्हजें मागणें तुमकां बसयतां. ह्या पुण्यशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीचें नोवेनां आसात. नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन आनी आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. कोणाक हप्त्या मदें येवंक जायना तांणी ह्या मिसाक येवन संताची ससाय मागयेत. ह्या पुण्यशतांत भक्तिकांक हेर सवाय लाभता. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यानी सुरवेरस फोना मुखांत्र कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार फुडेंच आमकां कळयल्यार आमी जोगती मांडावळ घालता. ह्या पुण्यशतांत धार्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हानवडी माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. मिसां दिवंक कोणायकी आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास ₹300 आनी नोवेनांच्या दिसाक मुर्दोम मीस दिवंक कोणायकी आसा जाल्यार तास ₹500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावंक अवकाश आसा. ₹6,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत. तुमच्या तांके प्रमाणे ताच्याक चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत तुमी कुमक करियेत. ह्या पुण्यशतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना हाती घेवचें चिंताप आसा. पयल्यान पयलें निर्गतिकांक आसरो असो बुन्यादी फातर येदोळूस आमी घाला आनी बेगीनच ताचें काम आमी आराम करता. ताच्या उपरांत एका ल्हान देवाळाची आमकां गरज आसा. देवाळ आमकां पावना आनी पावस जाल्ल्या दिसांनी हांगासरी आमकां मिसां करूंक आराधन करूंक कस जातात आनी त्या देखून एक 300-400 जाणांक बसोवंक सोमच्यात आसतलें ही एक देवाळ बांदचें चिंताप आसा. आनी सांगाता हें सगळें पुण्यशत जायते भक्तीक हांगासर येतात पयसतावन लागीं तावन तांकां मागण्यांक आमी एक अवकाश करचे खातीर हें पुण्यशत सगळें मागण्याचो स्पिरीट दिवचे बरी आमी तें सजोवंक आसा, नेटोवंक आसा. ही योजना पोंताक पावची सांत आंतोनीच्या भक्तिकांच्या उदार मना वरवीं कितेंय तुमकां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत तुमी दिवन ह्या अभिवृद्धीच्या कामांक आमकां सांगात दिवयेत. आमचे सांगाता तुमचे हात तुमी मेळोवयेत. आमकां आमचेंच म्हणलें कुटुंबां भोंवूनी तुमकां कळीत आसा केवल 8 कुटुंबां मात्र
ह्या आमच्या पूण तळाक आसात जायतो लोक हांगासर भायल्या पिरगडचे तावन भायल्या गांवां तावन येता आनी तांच्या आदारणच हें पूण शेत हांगासर प्रगतीच्या मेटांनी चलोवन आसा. परत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी सांगाता हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रमुख जावन हर एका मंगळार हांगासर येवन आमकां संगीत दिता लॉयड रेबेरो ताचो उपकार भोवरता ताका देव बरें करूं. आयच्या दिसा गायनां गावंक सांगात दिल्ल्या बासुर पिरगजीच्या गायन मंडळीच्या संजांचोय उपकार भोवरता. तुमकां दोगांयक देव बरें करूं. आनी सांगाता आयच्या दिसा देवस्तुतेंत वांटो घेतलेलो आसा शक्तीनगर मंगळूर हांगा तावन आयिल्ल्या स्त्रियांनी स्त्री संघटनांच्यो लिजन ऑफ मेरी ह्या संघटनांचे सांदे तांचो उपकार भोवरता. भोव बऱ्या रितीन ही देवस्तुती तुमी मांडून हाडल्या. तुमकां देव बरें करूं. सोमेस्तांक देव बरें करूं. देवाचो आदार सांत अंतोनीचे विनवणे मुखांतर आमकां मेळचो आसा तो मागोवन हें नोवेन आतां आमी आरंभ करया. सुरवेल्लें गीत आमी गावया. तुका आजापा अबली मरा सुकान बरा दिवसाताच्या नावान पडटा कोडा पिडे मरे जाता दर्या सांकळी तो फोरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक पेऱ्यांक पावता कितें सांडल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा बुजवून धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणे भक्तीपणी आमी म्हणया. हे वर्त्या सांत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवारां देंवसार आनी सर तरांचे वासाचे पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदेवानांचे संकळी तुटून पडटात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोणे उलयतात. भायर पडिल्ले वस्तू मेळटात. ल्हानवड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास न पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तो पावताय. सर पातयणी तुजे दवरन तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत अंतोनीक मागणे. ये केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत अंतोनी तुज्या असर्या मारिफा तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तो पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हाळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असुऱ्यांचें देणें विशेष. ह्या असुऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हण तुजे लागीं कलतेपणी मागता. आमच्या गरजांचो उगडास काडया. जाणी त्या सवांगासर बरोवन घाल्लेली आसात ती वाचून सांगता आसतना सांत अंतोनीची विनवणी तांकां मेळच्याक आनी ह्या मुखांतर देवाचो व्हड आदार तांकां फावो जावच्याक आमी प्रार्थना करया. जायत्या जाणांनी भुरग्याच्या देण्यां खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. हे देणें तांकां मेळच्याक मागया. कुटुंबाच्या सान्यां बरी भलायकी मेळोवंक, डायबिटीस नियंत्रणार येवंक, स्पॉन्डिलायटीस आनी ताचे वरवीं येवची तकली गुवळ गूण जावंक, युरोपांत काम मेळोवंक, नी कॅप सर्जरीचो फळ जावन बेगीनच बरें करून चलोवंक जावंक, MNC कंपनींत काम मेळोवंक, स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, बरें काम मेळोवंक आनी तें काम करच्या बरी भलायकी मेळोवंक, रीण फारीक करूंक आदार मेळोवंक, बेगीनच विजा येवंक, मागण्यांक वेळार घरा पावोवंक, पाड सवयो पयस वचोवंक, FFH कंपन्यांक बरें प्रोजेक्ट्स येवंक, कामांचे सोदण्यार विजिटींग विजाचेर आशिल्ल्या सगळ्यांक बेगीनच बरें काम मेळोवंक, विजाची अडकळ्ळे नासतना भायल्या गांवांक वचोवंक साध्य जावंक, शुगर BP नियंत्रणार येवंक, गँग्रेन जावन पांय कट करूंक,
पडुल्लो तो बेगीनच बरो जावंक बरी सैरीक मेळोवंक वेरिकोस पांय बेगीनच गूण जावंक शेळीची पिडा गूण जावंक युरोप गांवांची विजा बेगीनच येवंक पांय दूख गूण जावंक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक भलायकी आनी समाधान मेळोवंक ऑनलायन स्टॉक मार्केट वेव्हारांत बरे क्लायंट्स मेळोवंक वायट सवयांत सुटका मेळोवंक CPC परीक्षा बऱ्या अंक्या सवें पास जावंक प्रसूतपण बऱ्या तरान जावंक IELTS परीक्षा पास जावंक बरी जाणवाय मेळोवंक बावार्थ वाडोवंक सांबाळ वेळार मेळोवंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक एका बाबाचे 7-8 लाख एकल्यान पाटी दिवंक आसात आनी जायत्या जाणांचे अशे पयशे पाटी मेळोवंक आसात तांचे पासून आमी मागया पांयांक जाल्ले किळे गूण जावंक केस जडचे रावोंक पायल्स पिडा गूण जावंक घरा वचूंक वाट मेळोवंक पयशांची अडचण अडकळ नासतना रेस्पेर काजार जावंक वर्टिगो पिडा गूण जावंक भुरग्यांनी बरें करून शिकाप करूंक चिंतलें काम जाता तितलें वेगळी पंता पावोवंक घरचें काम बऱ्यान जावंक बऱ्या जाग्याक ट्रान्सफर मेळोवंक भलायकेच्या समस्यांतावन भायर येवंक मोतीची तिरासान मेळोवंक परगांवांतलें काम मुखार सून वचोवंक ब्लड एलर्जी गूण जावंक तकली दूख गूण जावंक पांयांच्यो गांठी दूख उणें जावंक फुडारांत भोव बरें जावंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी बरोवंक दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावंक अनेमिया आनी कातीची एलर्जी गूण जावंक दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावंक सक्कट विशयांनी बरे अंक मेळोवंक फ्लॅटाचें येवजन सफळ जावंक घराचें दस्तावेज बेगीनच जावंक सैरीक जावन बेगीनच काजार जावंक पाटी कण्यार दूख गूण जावंक मोतीचें समाधान मेळोवंक कोर्टांत तावन न्याय मेळोवंक तोंडांत जाल्ले गायी गूण जावंक काम करच्यांत आसक्त येवंक कातीची एलर्जी उणी जावंक गर्भकोशांतले गेड्डे वचोवंक फिट्स पिडा गूण जावंक कॅनडांत PR आनी बरें काम मेळोवंक जागो विकून वचोवंक रेस्टॉरंट बरें चलोवंक कामाक जण मेळोवंक घर जावंक आत्मीक बेसावांनी बरोवंक अनैतीक संबंदांतलें संपूर्ण एकल्यान भायर येवंक पयशांची अडचण नासतना नव्या घराचें काम आखेर जावंक बरो घर जागो फावो जावंक पोरनें घर विकून वचोवंक आनी आर्थीक समस्ये पयस वचोवंक आयकुनचें आनी समजोवचें सकत मेळोवंक कॅनडांत भुरग्यांक बरें काम मेळोवन कुटुंबांक आपोवन व्हरोवंक आनी थंयसर बरें घर मेळोवंक फावो जावंक पोलंड वेची विजा येवंक बरी भलायकी मेळोवंक काळजाचे समस्ये पयस वचोवंक ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक ह्या आनी इतर गरजां खातीर आमी मागया आमच्या गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया ताचे विनवणेन देवाची व्हड काकुळत आमकां फावो जावं दी कशी ते विधवेक ती काकुळत फावो जाली तशेंच सांत आंतोनीचे सक्तिवंत विनवणेन ज्या कोणाक देवा बापाची अपरिमीत काकुळत गरज आसा ती काकुळत आमकां फावो जावं दी विनवणी स्विकार करून जेजू क्रिस्त ह्या आमच्या भावनांच्या गरजां पावोवन दी आनी तांकां ताणें आशोवच्या बऱ्या सोरवाक तो तांकां आपोवन व्हरोवन दी हे मागणें आमी फुडें व्हरया ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळतदार देव ती मागणी स्विकार दी सर कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवा ताच्या पुता जेसूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्राने अजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवं आनी वर्णूंक आमकां फावो कर पिडेस्तां खातीर मागया जायत्या पिडेस्तांचे इरादे आमी येदोळूस सांत आंतोनीचे विणवणे मुखांत्र देवाक समर्पण दिल्यात देव ताचे काकुळत दाखोवन दी जेजू ताचे काकुळतीन ह्या सकट पिडेस्तांक बरी भलायकी दिवं दी म्हणून आमी मागया सोम्यांचे नांवी आमचो आधार सोम्या दयेन आयक आमचें मागणें
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससन देवा, तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडीनी वतून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपा सांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यान तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पूर्ण शेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुलीन ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण्यांनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. रेलेकेचो आशिर्वाद घेवच्याक आमचे तकली आमी बागोवया. सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावूं. उबे रावया. आमी संपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मासा रक्ताच्या जेवणान तुवें दोळूस आमकां पोसलाय. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या संवसारांत आमचें जिवीत भलायकेंत दवरूंक आमी सक्तेन बरोवंक हें खाण तुवें आमकां फावो केलाय. हें जेवण आमकां तुवें दिलाय. आमचो वावर सफळ कर. हें जेवण आमकां फावो केल्ल्या खातीर जायत्या उदार मनांच्या दाना वरवीं हर एका मंगळारा हें जेवण येवच्या भक्तिकांक दिवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. ह्या जेवणांचेर जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी जेवणा खातीर आमकां आदार दिल्ल्यांचेर तुजी कृपेची आशिर्वादां घाल आनी तुज्या मोगाचो तुवें दिवचें सक्तेचो आनी तुजे जणवायचो भरपूर अनुभव ह्या संवसारांत आमकां तूं लाभय. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. संतांतून बापा भुवरत्या संता तुझी सशी आया ओढा मोगा आजा पगारा मजदारा जिणी तुझी देखी बरी आम्हा सर्वा. संतांतो संतांतो आजा पाच्या सांता मग साहेबा आमचे पासून जीव लागी सदा. संतांतो संतांतो आजा पाच्या सांता मग साहेबा आमचे पासून